तर फायनली तो सगळो संवयचो प्रश्न आसा, पूण केन्ना तरी ओकेजनली तुमच्या डायटान क्वॉन्टिटी एज आय सेड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जिबेची चव सॅटिस्फाय करपाक खाल्लें जाल्यार म्हाका दिसता जर शुगर कंट्रोलान आसा जाल्यार हरकत ना. म्हाका तांचे प्रश्न भितर स्टायल खूब आवडले दामोदर बाबांची, की तांच्यांनी आर्ट मुवी वर्सीस पॉप्युलर मुवी अशें बी कंपॅरिजन केलें. पण बेसिकली एक गोश्ट लक्षांत घेवपाक जाय की देर इज अ चॉयस बिटवीन इटींग टू लिव अँड लिव्हिंग टू ईट. आनी ह्या चॉयसाचेर तांणी स्वता विचार मंथन करून आपल्याक जें योग्य कशें आसा. दामोदर बाब एक सादी गजाल सांगता, म्हजें लायक सी माय बॉडी, आय एम 65 kg आणि माय टंग विच इज एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द टेस्ट सेन्सेशन, सारकें लक्षांत घेयात, इज हार्डली 50 grams, चला 100 ग्राम म्हणूया. म्हणजे इफ आय एम रनिंग अ गव्हर्मेंट वीच इज ऑन अ मायनॉरिटी, इतले फक्त 2च कॅन्डिडेट आयले आनी बाकी सगळे 40 जाणांचेर रुलींग करता, अशें ताचो वेगळो अर्थ जालो. कारण हांव आय एम रेडी टू सॅक्रिफायस माय फूल बॉडी फॉर प्लिजींग द टेस्ट बर्ड्स वीच आर ऑक्युपायड इन जस्ट म्हणजे 50 grams or 100 grams ऑफ द टंग. सो हाचेर विचार करून तुमच्या सारक्या सुज्ञ मनशाक आनी सांगपाक चड लागचें ना. म्हाका दिसता तुमी हाचेर जरूर विचार मंथन करतले आनी आपल्या खातीर. आनी तुमी जर पळयलां म्हणजे तशें जर आमी म्हटलें ह्यो आमची संवय आमी आतां लावन घेतल्यात. इफ यू गो टू अवर ट्रेडिशनल डायट, म्हणजे जर आमच्या ऋषी मुनींची परंपरा जर आमी पळयली, हे सगळे लोक जंगलांतली जी फळां आशिल्लीं, फुलां आशिल्लीं, जे थंयचे जे कितें आशिल्लें ताचेर जगताले. आजकाल आमकां हे सगळे म्हणजे जिबेचे चोचले पुरोवपाची थोडीशी संवय जाल्या. तातूंतल्यान आमकां दिसता की हें सगळें बरें ते आमकां अवॉयड करतात आनी नाका ते आमच्या गळ्यान बांदतात. सो ह्या विचारांतल्यान तुमी भायर येयात आनी एखादी गजाल जर तुम्ही रिलिजियसली 21 दीस फॉलो करात, मे बी इवन वेजिटेरियन डायट, मे बी एनीथिंग, फ्रूट म्हणा, फळां म्हणा, सॅलड म्हणा, इट बिकम्स अ हॅबीट आनी तुमकां त्याचे अशें काय इवन सॉल्ट फ्री डायट हें सुद्दां शक्य जाता आनी ताचे अशें कांयच हें जायना. सो यू कॅन ट्राय दीस. ह्या सुंदरशा तुमच्या प्रश्ना उपरांत एक ल्हानसो विसव घेवया आनी परतून सुरू करूया. हॅलो दोत्तर, ह्या काळेचो उत्तरार्ध म्हणजे सेकंड हाफ आनी आमचे बरोबर आसात मेधा नायक, सुप्रिटेंडंट ऑफ डायटिक्स, गोवा मेडिकल कॉलेज. आहारा विशीं जे तुमचे प्रश्न आसात, म्हणजे डायबेटीक मनशाचो आहार, रिनल फेलियर आशिल्ल्या मनशाचो आहार, गावट दुयेंसाचो आहार, किंवा जाका वजन वाडोवपाक जाय किंवा कमी करपाक जाय, ह्या संबंदांतले तुमचे प्रश्न आसात ते तुमच्यानी आमकां विचारूं येतात. आमचो फोन नंबर आसा 24904444 आनी 24904445. प्रश्न विचारतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज कमी करात. हे आनी हांव परत सांगना. मॅडम, एक तुमकां प्रश्न विचारता की ओदो आमी खुबश्या ज्या लोकांनी आमकां प्रश्न विचारले तांकां आमी तांचे हायट विचारले किंवा वजन विचारलें. हांचो कोरिलेशन कशें आसता, म्हणजे हायट वर्सीस वेट हांचे संबंध कसो आसता आनी तो कसो सर्वसामान्य मनशांनी कसो कॅल्क्युलेट करप? आतां हें सोंपे भाशेन सांगप जाल्यार हायट तुमची जर सेंटीमिटरान कन्वर्ट केली आनी फॉर फिमेल्स मायनस दॅट हायट इन सेंटीमिटर्स 105 आणि मेल्साक 100 जर तर तुमकां आयडियल तुमचे बॉडी वेट कितलें आसचें हें तुमी घरा बसून कॅल्क्युलेट करूं शकता. सो हायट इन सेंटीमीटर मायनस 100 आनी जे उरता तितकें तुमचें वजन आसपाक जाय इन केजी, बरोबर? इन केजी. आनी जर फिमेल्स आसा तांकां 105. येस, बरोबर. तर मॅडम, तो म्हाका खरंच दामोदर बाबांचो प्रश्न म्हज्या मनान खूब असो खुवत रावलो. डायबेटीक मनशाक सदांच भूक चड लागता आनी इट इज रियली म्हणजे ताची तारे वयली कसरत जाता. आनी खूब फावटी हांवें अशें पळयलां की आमचे इट इज अनदर ट्रेजेडी म्हणटात तशें की आमचें बालपण खुबशे फावटी आपूण व्हडलो जातलो, मागीर हें खातलो तें खातलो अशे प्रकारचे विचारान वता किंवा वी एन्जॉय सम हॉटेल फूड्स एज वी ग्रो अप, किंवा 30-35 जेन्ना आमचे सगळे म्हणजे पुरुषार्थ प्रायम टायम किंवा इवन फॉर द लेडीज, जेन्ना तुमी ते सगळे अफोर्ड करतात तेन्ना खुबशे फावटी ल्हानपणांत आमी ते अफोर्ड करूं शकना किंवा आमचे पेरंट्स आमकां दिनात. आनी आमी जेन्ना अफोर्ड करपाक लागता तो म्हणसर आमकां दोतोरान सांगिल्लें आसता आतां तुमी हें खावं नाका, तुमकां तें खावं नाका. सो फायनली आमी ते विदावट ते खायनासतनाच उरतात. अशें तुमकां दिसना? बरोबर. आतां जो पेशंट डायबिटीक आसा ताका भूक खूब फावटी लागता, म्हणजे थोड्या वेळान. तर आमी स्प्लिट मिल्स जे म्हणटा, म्हणजे एवरी 2 hourly फीड किंवा 2 hourly
टू हॅव समथींग सम स्नॅक हें डायबिटीक मनशान घेवचें. आतां नॉर्मल मनीस कितें ब्रेकफास्ट घेता मागीर मदीं कांय घेना, डायरेक्ट लंच, आनी लंच हें हेवी आसता. तर डायबिटीक पेशंटान किंवा जाका डायबिटीस हें दुयेंस आसा ताणें ब्रेकफास्ट घेवचो, मागीर मदल्या टायमार परत कितें तरी घेवचें. मिड मॉर्निंग जाका आमी म्हणटा स्नॅक. जशें हांवें उदाहरण दिलें की जेवच्या टायमारूच फ्रूट खावं जाय अशें कांय ना. सो यू कॅन डायवर्ट द फ्रूट to the mid morning or in the evening, or have a vegetable soup which is a healthy choice, especially for diabetics. मॅडम आमकां एक प्रश्न आयलो तो घेवया. हॅलो हॅलो. हां दोतोर हांव संतोष कामत परवरीत. संतोष बाब प्रश्न विचारात. म्हाका सांगात दनपारां जेवतकूच न्हिदपाचें हें प्रमाण कशें आसा? न्हिदल्यार बरें काय ना हाजेर एक मातशें जाय आसलें क्लियर. प्रश्न सुंदर आसा. बेसिकली ह्या प्रश्नाक कशें आसा की जेवल्या उपरांत न्हिदप इज अ नॅचरल प्रोसेस. म्हणजे तुमचें कितें आसा ब्लड फ्लो जो आसा तो स्टमकाक म्हणजे पोटा कडेन वाडटा आनी ही निसर्गाची रचना अशी आसा सो दॅट युअर मॅक्झिमम इन्ग्रेडियंट्स वॉट यू हॅव कन्झ्युम्ड आर एब्झॉर्ब बाय द बॉडी आनी युटिलायज. सो इट इज अ नॅचरल फिलींग टू फील ड्रावझी. मातसो आळस येवप हें सहज आसा. जर हांव तुका थोडेशें म्हणजे आमच्या शास्त्रांतलें अशें म्हणना बट वी हॅव ऑलवेज शतपावली करप किंवा थोडेशें वाम कुक्षी जी आसा म्हणजे वाम म्हणजे डाव्या कुशीन न्हिदप. हो जो आतां डाव्या कुशीन सुद्दां जेणे कित्याक केला आसतलें की डावे सायडीक स्टमक आसता म्हणजे पोट आसता. सो ताचेर लोड येवपाक म्हणजे त्या पद्दतीन ते बॅलन्स करून घडये. आय एम नॉट सेइंग दॅट इज ऑथेंटीक. पण थोडो वेळ रेस्ट घेवप इज आयडियल. म्हणजे दोन गजाली जातात. एक म्हणजे तुम्ही जें काम मागीर करतात तेन्ना तुमी शार्प असतात. कळ्ळें न्ही? इट इज लायक शार्पनिंग युअर एग्स. तुम्ही पयलींच आळसान कामाक बसल्या धड कामूय करना धड न्हिदय ना म्हणजे नायदर म्हणजे न घर का न बाहेर का म्हणटा अशे पद्दतीचे ऐवजी यू टेक लिटल नॅप मे बी 10-15 मिनिट्स. जाका परवडटा ताणें एक अर्दे वर घेवं येता बट इट शूड नॉट बी म्हणजे सामकोच न्हिदून 2-3 वरांनी उठप इज नॉट अ गुड सायन. सो म्हाका दिसता ह्या प्रकारची जर तुमची मेथोडॉलॉजी आसत जाल्यार इट इज वेल एक्सेप्टेड. आणि इनफॅक्ट जर हांवें हालींच पेपराचेर सुद्दां वाचलां की वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो आर नाव रियलायझिंग द इम्पॉर्टन्स ऑफ दीस अँड दे आर प्रोपोगेटिंग दीस आयडिया की जेवणा उपरांत थोडोसो नॅप घेवचो म्हणून. ओके मॅडम एनीथिंग यू वूड लायक टू एड? एकूच मिनिट. हॅलो. विचार. जेवल्या उपरांत साधारण कितल्या वेळान न्हिदप? म्हणजे अर्द वरा उपरांत न्हिदप इमिजिएट न्हिदप काय कितें आसा? ताचेर हांवें सांगलेलो होतो की शतपावली करप म्हणजे 100 पावलां चल्ल्या उपरांत आराम करप असो संकेत आसा. हाचेर गायडलायन अशें आमच्या एलोपॅथीन तरी ना. आय डोंट नो व्हॉट युअर डायटिक सेज अबाउट. तुम्ही जशें सुंदर हातून सांगलें की शतपावली करूनच न्हिदपाक जाय जाल्यार न्हिदप. सो आय वूड कॉल इट अ पॉवर नॅप ऑफ 10 to 15 मिनिट्स सो दॅट यू हॅव द एनर्जी टू कॅरी आउट युअर ॲक्टिव्हिटीज लेटर ऑन. इट बूस्ट्स युअर एनर्जी. शार्पनिंग युअर एक्झॅक्टली. मॅडम म्हाका आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो. हॅलो. गावट म्हणजे कितें आनी त्या गावटाक कितें केल्यार गावटाचो प्रॉब्लेम जावंक शकता की जाता वाडटा? बरो प्रश्न आसा. गावट म्हणजे हे इन्फ्लमेशन ऑफ द टो ऑफ द फूट. आता जेवणान प्युरायन्स म्हणून एक कंपोनंट असता. हे जे आमी अन्नांतल्यान खाता इन द बॉडी इट इज कन्वर्टेड टू युरीक एसीड इन द ब्लड. सो जेन्ना ज्या मनशाक गावट आसा ताजे युरीक एसीड लेवल ब्लडान वाडटा. आतां हेका आहार कितें घेवचो? हातून सिंपलसो हें आसा. कॉलीफ्लावर, कॅबेज, वांयगी आणि पालक ह्यो 4 भाज्यो खावच्यो न्ही, अवॉयड करच्यो. बाकी खंयच्योय भाज्यो खाल्या जाता. आणि इम्पॉर्टंट म्हटल्यार जांकां संवय आसा रेड मीट्स म्हणजे बीफ, मटन, पोक, सॉसेज खावपाची दे हॅव टू अवॉयड दीस. इवन रिच ग्रेवीज जशे बटर चिकनान आमी काजूचो उपयोग करता रेसिपी करपाक. जे ऑयली आणि रिच ग्रेवीज आसा दॅट हॅव ऑल्सो टू बी अवॉयडेड. आणि जर तुमकां तेजो एटॅक आयलो आणि इफ यू हॅव दीस डायट इट एग्रवेट्स द कंडिशन. सो यू हॅव टू कंट्रोल दीज कंपोनंट्स ऑफ द डायट टू अवॉयड द युरीक एसीड फ्रॉम गोईंग अप. म्हणजे युजली हातून जे म्हणजे आखाण्या कडले किंवा हे जे एरिया आसा ती सुचता आणि दुखता. आणि तुम्ही सांगता त्याप्रमाणे की युरिक ऍसिड वाढलेल्या कारणान हे जाता. सो जे आहारान तुम्ही सांगले ते अवॉइड करपाचे. इवन च्याचो प्रमाण कित्याक च्यान टॅनिन आसता हेजो प्रमाण सुद्धा च्या जांकां संवय आसा खूब च्याचे कप पिवपाक दे हॅव टू रिस्ट्रिक्ट द ड्रिंकिंग ऑफ टी, कन्झम्पशन ऑफ टी. मॅडम म्हाका एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो. हॅलो. हां डॉक्टर माझे 2 प्रश्न आसा. दोनूय विचार.
पहिलं म्हटल्यार म्हाजो घोवाची एज 42 आसा आनी तेजी वेट आसा 90 किलो. आणि तेणे बारीक जावपाक कितें करपाक जाय म्हणजे सकाळचे ते चपाती आनी भाजी आनी दनपारचो जेयता आनी रातचो डायरेक्ट धांक जेयता मदीं काय खायना. मातशी वेटूच तेजी चड आसा. आतां मातशी म्हणजे बरीच चड आसा अशें तुमकां दिसना? मातशी म्हणजे तुमकां अशें बरीच चड आसा कशें दिसना? हय हय बरी चड आसा. मागीर कशें मातशी म्हणटा तर तुमी? एक गजाल. दुसरी म्हणजे तुमी तांकां दनपारच्या जेवणान कितें दिता? दनपारचें शीत आनी दाळ नाल्यार केन्ना नुस्त्याचें हुमण नुस्तें तळिल्लें. हय तळिल्लें. आनी सांजचें म्हटल्यार आमगे रातचें तळिल्लेंच नुस्तें आसता आनी सकाळची भाजी चपाती आनी च्या. आनी कामाक खंय वता ते? काम ड्रायव्हिंग करता तो डॉक्टर दीसभर. आनी मदीं केन्ना अशें फ्रेंडा बरोबर परत सांजची भाजी पाव समोसा बटाटा? ना तशें काय खायना. केन्नाच खायना? ना ना उदक खूब पिता. उदक दिसांतल्यान 3 लिटर तरी उदक पिता. बरें. आनी हाच्या पलीकडे एक्सरसायज बी कितें करता सकाळचो? ना ना डॉक्टर कांयच ना. अरे आनी तुमी ताका एक्सरसायज बी कर म्हूण कांयच सांगना? ना सांगलें हांवें खूब फावट. आमी पोळी सुद्दां तेणी 15 दीस दिली मागीर ताका बेजार येवपाक लागलो आपल्याक शीतूच जाय म्हणपाक लागलो. आनी शीत हय. बरें आतां हें उत्तर आयक आनी ताका सारकें आयका म्हणून सांगा. आनी एक डॉक्टर प्रश्न आसा. आसा विचार. म्हणजे भयणीचो चेडो 9 वर्साचो आसा म्हणजे तेजी वेट आसा 35 किलो. ताका कितें दिवपाचें डायट म्हटल्यार कमी करपाक वजन? 35 किलो इज ओव्हरवेट अशें दिसता तुमकां? ओव्हरवेट आसा आनी खूब मोठो आसा. 9 वर्साचो आसा डॉक्टर. 9 वर्साचो आसा आनी 35 आसा. आमी आतां गेल्या म्हयन्यानूच तेजी वेट चेक केली 35 आसा. म्हाका दिसता तो चॉकलेटी बी खाता आसतलो तुमी सगळं कट ऑफ करा पयलीं. ना डॉक्टर चॉकलेटी ना म्हणजे ताका जेवण खूब जाय ताका आनी मदल्या टायमाक अशें कितें बिस्कीट बी अशें. आतां मॅडम तुमीच ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिलें जेवण खूब जाय तें कमी करपाचें चॉकलेटी बिस्किटी खाता ते आयकना कसोच आयकना म्हणजे वेट आनी कितें दुसरें दिवन कितें कमी जाता काय म्हणून ताका बरो धांवडा येता. मेक हिम रन स्किपिंग करपाक लायात. अच्छा पहिल्या प्रश्नाचें उत्तर. दोन्ही प्रश्नाचें उत्तर तांचेच प्रश्नानूच आसा. पयलीं म्हटल्यार तांच्या सांगण्या वयल्यान दिसला की घोव एक्सरसायज कांय करना कारण ताजें कामूच तशें आसा ड्रायव्हिंग करता आनी बाकी जर ताका कितें प्रॉब्लेम आसा तें आमकां सांगुना तिणें. आनी जेवण जें आसा जशें तिणें म्हटलें की चपाती हांवें दिल्ली पूण तो शीतूच खावंक सोदता. आतां जर ताका बाकीचें कांयच दुयेंस ना नॉर्मल सिडेंट्री वर्करूच तो ड्रायव्हर म्हटल्यार तर ताणें शीत हें कमी करचें. कंपल्सरी चपाती हे इन्क्लूड करूंकूच जाय. भाजयेचो आनी सालादाचो प्रमाण वाडोवचो. फ्रूट जर सुबेज खाता जाल्यार एकूच हें रिस्ट्रिक्ट करचें. तेलाचो प्रमाण हें मिसेसान केअर घेवपाक जाय की तेलाचो प्रमाण जशें तिणें म्हटलें की दनपारचेंय तळिल्लें नुस्तें आसता रातचेंय आसता तर तळिल्ल्या पेक्षा हुमणांतलें नुस्तें इज प्रिफर्ड कारण तें उकडिल्लें आसता. तर एक टायम ताणें तळिल्लें नुस्तें कट आवट करचें. आतां तळिल्लें सुद्दां कितले प्रमाणान खाता 1 कुडको 2 कुडके बिकॉज 1 पीस इज अलाउड मोर दॅन दॅट इट इज एडवायजेबल टू रिस्ट्रिक्ट. बरोबर. आनी ह्या सगळ्याचेर जर कळस आसा तो म्हणजे तांचो एक्सरसायज वीच इज हॅज टू बी व्हेरी रिगरस रिलिजियस आनी तेन्नाच तांचें वजन कमी जातलें. एक गोश्ट हांव तुमकां विचारतलो की तुमी म्हटलें न्हय की खुबशे फावटी अशे लोक कितें करता हांवें पळयलां अशें इवन इन अवर कॅन्टीन असो पीपल डू बटावडो घेता आनी तो मागीर पेपरान प्रेस करता किंवा तो जो टिश्यू पेपर आसा आनी तातूंत थोडेशे वर करता. हाव फार इट इज इफेक्टीव? इफेक्टीव इतलेंच आसा की जे वयल्यान तेल आसता दॅट इज एब्झॉर्ब्ड बाय द टिश्यू पूण तो पूर्ण बटाटवडो कंप्लीट तेलान शिजून भायर आयल्लो आसता. उदकान काय तो शिजून भायर येना. तेजें पीठ आसता कोटींग आसता भायलें दॅट इज कुक्ड इन ऑयल. सो द फूल कोटींग हॅज अब्झॉर्ब्ड द ऑयल सो इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरन्स. दीस इज जस्ट फॉर द सॅटिस्फॅक्शन ऑफ द बिहोल्डर दॅट आय एम ट्रायंग टू रिमूव द ऑयल या टू वॉट एवर पॉसिबल आय कॅन. बरोबर. मॅडम आमकां प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो विचार. हांव अगरतल्यान उलयतां. म्हाजो प्रश्न असो आसा की म्हाजी वेट वाडलेली आसा 65 आसा. म्हजे हायट 5 फीट आसा आनी हांव पयलीं वॉकिंग करतालें. आतां पावसामुळे 3 म्हयने जाले वॉकिंग बंद जालां. आनी आमचे कशें आसा 3 दीस सोमार ब्रेस्त आनी शेनवार 3 वेळ चपाती भाजी रोस कितें आसा तशें आनी बाकीचे 4 दीस सकाळची चपाती भाजी तर कितें दूध चपाती दनपारचे शीत तळिल्लें भाजी आनी हुमण आनी रातचे चपाती भाजी जावं हुमण कितें आसा तें. हांव हाऊस वायफ आसा. अच्छा.
ह्या प्रश्नाक हय उत्तर दिवपाचें म्हटल्यार मेन वजन कमी करपाक तांच्यांनी शिताचें प्रमाण कमी करचें, पूण तांकां संवय जाल्या तितलीच क्वॉन्टिटी जेवपाक. तर शीत कमी केलें आनी बाकीच्या वस्तूचो प्रमाण वाडोवना जाल्यार तांकां बेगीन भूक लागतली. तर भाजी डबल प्रमाणान खावची